फातोड्ड्यान 90 वर्साचे जाण्टेलेक घरांतल्यान भायर काडली म्हणून ब्रेस्तारा बोवाळ जालो। सुमती नायकाचो शेजारी लोटलेकार आनी ताची घरकान्नी आड पुलीस कागाळ जाल्या। सुमतीचो पूत म्हणटा ताका आनी ताच्या आवयक पिडत आसतात। ब्रेस्तारा राती बाकीच्या शेजाऱ्यांनी सुमतीक आशिल्ली तशी तिच्या घरात व्हरून पावयली। तांचो खंय प्रॉपर्टीचो वाद। ही फातोड्डेची 90 वर्सांची सुमती नायक। तिका तिचो चलो घरान आसतना कोणे तरी व्हरून एका बार्रा मुखार दवरली। तांचो शेजारी जीवन लोटलीकारान आपल्या घरा भायर काडली म्हूण सुमती सांगता। कोण फोन केलो आई भायर दवरलो म्हणपा लागली। कोण फोन केलो म्हाका भायर दवरलो हांव आई सोदता येवन हांगा म्हणून सोदता म्हण आई म्हाका तेमच्या मला तुज्या आवय दांपा ती थंय म्हणपा लागली थंय दवरली हाडून म्हणटा आमकां वच म्हणटा सोडून आमी थंय रावनाक दाखयता। सगळ्या लोकांक खबर आसा वाड्याक पुलिसे सगळ्यांक खबर आसा। जॉयंट हाऊस म्हणजे ना सेपरेट दोन येते डुप्लेक्स S1 S2 कितें करपाचें हांकां सोडपाचें काय आमी कितें करपाचें काय मजूर दिवपाचें हांगा घरांक मरतलो हांव घरांक जूज लावना आई। लोटलीकार म्हणटा लोक समजता तशें ना तांच्या प्रॉपर्टीचो वाद चल्ला। आमी 2011 प्लॉट घेवन घर बांदलें। कन्स्ट्रक्शन लायसन आमच्या नांवाचेर आसा, ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट लायसन आमच्या नांवाचेर आसा। कांयच नासतना हे अननेसेसरी हे येवन आमकां त्रास करतात। आनी ती एक बायल म्हातारी आहा तिका हाडून ताणें भायर उडयला। गाडी नंबर हे पळय GA0820 आल्टो रेड कलर आनी GA04T1760 त्या बायले हाडून थंय उडयला। आनी ते आमचे कडेन सद्या पयशे मागता। हे लोक बाडे तांकां कांय खबर ना एक्चुअली फॅक्ट कितें आहा नाच ते आमच्या घरांक। ब्रेस्तार राती उसरां फातोड्डेच्या लोकांनी सुमतीक तिच्या घरा आशिल्ली तशी व्हरून सोडली। घर नितळूय करून दिलें। ती रावता थंय लायट आनी उदकूय ना। उपरांत पुलिसूय पावले। नो दर्शां बायल हालमत्तले आज मत देत पाव ये मुनशे बायल्यान काण मुंगे बार रेस्टोरंट लॉरेंस बार रेस्टोरंट मुगेलें फातोड्डा ह्या बार्रा कळा दीस बंद बार्राचो आनी बार्रा बोली तेणें ते आवयक जाणटेले हाडून सोडल्या। आनी ही आयज ती आवय ती कितें जालो समज न्ही जाल्यार म्हाका त्रास नासलेले। आज आमी सगळ्यांक गांवकारान एकवट करून हे पोत्तून ते आवयक त्या घरा व्हरून दवरल्या। हेज मुखार डिसिशन गव्हर्मेंटाक घेतलें आनी नेक्स्ट टायम तेणें दवरलें जाल्यार हांव तेजें एक्शन घेतलो। आतां एक्शन तेणें घेवपाक जाय गव्हर्मेंटान कित्याक हें अशें करून धरूंक जाय दवरूं नाका कित्याक जाणटी आवय ती तांची लायट आनी उदक बा सगळें कट करून उडयलां। मागता गव्हर्मेंटाक कडेन कावन्सिलरा कडेन इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हा कडेन फातोड्डेच्या तांकां जाता तितले बेगीन लायट आनी उदक पयलीं दिवचें म्हणून त्या उदक आनी लायट नासतना आयज गव्हर्मेंट रावपाक जायना। एक जाणटे बायलेक 90 वर्सांचे त्याची शेजाऱ्याच्या गोवान उखलून 90 years old तिका उखलून तिका भायर कोणाच्या बारा समोर दवरल्या। तिचे घर हांगा आसा ती हेजे बेडाचेर वॉटर बेडाचेर न्हिदता। कायदो म्हणटा तो कोणासाठी गोंयकारांसाठी न्ही तो कायदो आसा आनी कानून आसा आनी त्या भायर सरकार आसा। सरकारान जाणट्यांचे सिनियर सिटीजन्स एक्ट आसा म्हणटात गोंयांत ती मोर दॅन सिनियर सिटीजन ती 90 years old तिची रक्षा करपाक सरकारान फुडाकार घेवचो। केस जायसर ती हांगा रावतली। जे दिसा कोर्टान ऑर्डर तिचे एगेन्स्ट वतली तेन्ना सुद्दां तिका अपिलाचो रायट आसा। कोणूय तिका फिजिकली उखलून जर उडयत हे गांवचे लोक येवन मागीर हांगा दोंगर जावपाचो आसा। सध्या पुलिसांनी सुमतीचो शेजारी जीवन लोटलेकार आनी ताचे घरकान्नी आड कागाळ रजिस्टर केल्या। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर सावियो डायस। सरकार बांबू हस्तकला कारागिरांक विसरलो काय कितें म्हूण म्हापशेच्या बांबू हस्तकला कारागिरांक प्रस्न पडला। 6 म्हयने जाले तांच्या यार्डांतल्या गुदावांक उजो लागून मालाचो गोबर जाल्ल्यान बरेंच लुकसाण जाल्लें। सरकारान तांची अजून मेरेन भरपाय केल्ली ना। शुक्रारा तांणी म्हापशां धरणें धरलें। भारतीय राज्यघटनेचा जय हो। भारतीय राज्यघटनेचा जय हो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय हो। कोण म्हणतो देणार नाही कोण म्हणतो देणार नाही। आयज आमच्या बांधवाचेर जी लुकसाण जाल्या आनी आयज इतकी वर्सां आमी रस्त्यार वचून धंदो करता पण आमकां शेड ना काय कसली आमकां सुविधा ना पाण्याची सुविधा ना नसताना आसून आयज आमच्या बांधवांचो बांबू कारागिरांचो जे लुकसाण जाला त्यांची भरपाई ही सरकारान दिवंक जाय पण 6 म्हयने लोटले गेले तरी पण तांचे कांय करूंक ना। तशेंच आयज रस्त्यार बसून पोरणे कपडे आनी कितें वेपार करणारे तांकांय ते आयज सतयतात। अशा ह्या सगळ्या हेतून आमी आयज 20-25 वर्सां जाली की आमी हॉकर्सान मागता। त्या हॉकर्सांनी पासून तेंच्यांनी अजून पण पुर्तता करूंक ना पण भाजी मार्केट बांदले मडक्याकारांनी बांदून दिल्ले आसा। तशेंच चेरमकारांक पासून आमी शेड मागली पण ते आमकां अजून अशें काय आश्वासन दिनात। हे सांगणे हे आमचे डेप्युटी CM संदीप हारीक सांगून धाडलेले आहा।
पण आमचं असं निर्धार आहे की आमकां जो पर्यंत आमकां कोणी आश्वासन लेखी आश्वासन दिना तोपर्यंत आमी हांगासर हालचे ना. छळणूक करता अशें आमकां दिसता आनी ही छळणूक करची न्हू आमचेर कृपया करून आमकां काय तो आमकां तोडगो काडून दिवचो ना पेक्षा आमी असंच आमचं आंदोलन चालू राहील. की 5 तारखेर जो उजो लागला हो उजो आमी तेन्नाय म्हटलेले घातपाताचो संशय आसा आमकां आनी जेन्ना ते गव्हर्मेंटाचे लोक येवन पयशे फक्त 2-2.5 लाखच दाखयलेले तर ह्या दलित बांधवांची अशी मागणी आसली की 50-60 लाख जाले आणि फक्त 2.5 लाख म्हणून हे दाखयले गेले. आणि आज जो भाजपचो सरकार आसा आमकां दिसलेले की दलितांची दुखां पुसण्यासाठी हो भाजपचो सरकार आसा पण आमकां दिसता ही दुखां 6 महिने काडले तर खंय आमकां दिसना ही दुखां पुसपाचे. हे आज इतकेच आंदोलन न्हू तर आमी नरेंद्र मोदीक सुद्धा आमी पत्रव्यवहार करतले आणि आमचो SC कमिशनर आहा दिल्ली हेकाय आमी पत्रव्यवहार करतले ह्या 2 दिसान. आणि जर तोडगो खंयच निघाना जाल्यार हे आंदोलन जे आसा स्ट्रॉंग भुमिकेन घेतले आमी संपूर्ण रस्तो आडायतले ह्या पद्दतीन आमी आंदोलन करतले. सांजे थंयचो आमदार उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस तांकां मेळ्ळो. तो खंय विशय मुख्यमंत्र्याच्या कानार घालतलो. ती खबर आहा म्हाका पूण तुमचे तरी माफ केला तेंच्यानी आतां म्हणजे कितके लोक हाडले कोण हाडले आनी सगळे कळटा. इतके लोकांक सीएमा कडेन व्हरपाक गावना 1-4-5 लोकांक व्हरपाक गावता. 4-5 लोकांक व्हरपाक गावता. तुमी सांगात 4 जाण कोण येतले पळय ते प्रमाणे हांव संदीपाक सांगता आनी अपॉइंटमेंट फिक्स करता. तुमचे बाजून हांव उलोवपाचो प्रयत्न करता कांयच प्रॉब्लेम ना. तुमी आयकतले फुडलो आठवडो सोडून नो प्रॉब्लेम. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे. घेऊया एक विराम.